आता आमगेलोट्टू उजिरे श्री राम भजना मंदिर हाज्या एक सेवेचे एक सगळे पंगड आस तांणी व्हॉलंटियर्स तांणी हांगा येवन आज पंढरापुरांतू ह्या एक विशेष कार्यक्रमांतू भाग घेवन तांगेल्या मना आशिल्ले अभिप्राय पुरो सांगूक आज आमगेलोट्टू राजेश पै मामास तांगेले निमगुव्या कशी तांगेले सगळे टीम उजिरे लागून हांगा येवन हांगा एक सेवा घेवचो एक अवकाश तांकां मेळ्ळा खातीर तांकां कसं म्हणटा म्हण तशें म्हणटा रघुराणे जॉईन जालेलो आसाची नमस्कार राजण्णा कसं म्हणटात परमपूज्य गुरुवराल्या पादारविंदाक नमस्कार कोरनो तशीच आमगेल्या आराध्य देवाकय वंदन कोरनो अयोध्येचे आमगेले स्वाम्याला कॅम्प जाल्ले तंतू आमगे एक सना अवकाश सुकृतींद्र सेवा ट्रस्टा दोन आमकां दिलेलो आसा तशीच पंढरापुराची यात्रे प्रारंभ जाताना रघुवीराण्णान आमकां निमगेल्या बरे राजेश तुमगेले कसं जालें म्हणून उजिरे दोन म्हणून रघुवीराण्णाक हांव म्हणलें तूं कसलें योचन करूं नाका मॅक्झिमम सपोर्ट तुम करताची म्हणून गुरुल सेव करचें म्हळ्यार आमगेलें एक भाग्य ताजे तितलें परम सुख खुशी खंयचें न्हय आमी उजिरे मिटींग आपोवन आमगेल्या समाज बांधवाक निमगिताना भारी खुशी आमी येताची म्हूण सांगून एक 24-25 जन आमगेलो मेळ्ळेची स्वाम्यान येवचे पुळदीस दोकून आमगेले केन्नाय कार्यक्रम कशें म्हळ्यार स्वाम्यान येवचे पुळदीस येवका स्वाम्यान भायर सरतार आमी येवका म्हणून कित्याक म्हळ्यार खंयचे कार्यक्रम गेल्यार अर्दर जावचे ना जे म्हणून तशीच पुरा जनाय आमगेले गाडी करून घेवन हांगा येयलेची सुरे दिसा दुखूनची पुरा कार्यक्रम अडिगे विभागाक आमगेले एक व्हड तंड आसप तांकां सपोर्ट करच्याक तशीच वडच्या ज्वेलरी ना अनेक खंयचे कार्यक्रमांत आमगेले उजिरेचे पुरा तंड लायक रितीन हांगा सपोर्ट केला स्वाम्याल सेव करच्याक हांकां मस्त व्हड अवकाश दिला तशीच रघुवीराण्णाने आमकां मस्त सपोर्ट विशय सगळे तंड तांणी दिला यूथ ऑफ GSB दोकोनय आमकां मस्त सपोर्ट केला तशी मस्त खुशी जाता आमकां पालगोवच्याक रघुराणे कसं म्हणटा की उजिरे एक पंगडा विशयार राजेश म्हळ्यार तो एक रायूची कित्याक म्हळ्यार ताणें सांगल्या पुरो करता म्हणून सांगूनची तितले नमुन्याची म्हाका तागे एक विश्वास राजेशा कशी रे म्हळ्यार रघुराण हांव आसा कसं नाही याच्यान काडची नाका तूं बाकी काम पुरो हांव पळयता तूं तुगेलें मॅनेजमेंटा काम पळय म्हणून सांगून म्हणटा जाल्यार राजेशाकय आमी मॅनेजमेंटा भितर एक आसूं तो मेंबर जावन आसा आमगे लागीं आनी मस्त नमुन्यान सलह दिलेलो आसता ताणें जाल्यार तितलो बेगी ती सलह ताणें दिलेली आशिल्ली म्हळ्यार फ्युचराक कितें ताणें कशी कोरका वॉलंटियर्सांक कशी वगट करून प्रत्येक गांवांक आतां तागेले बॅचान तूं पक्कन कोणाक येवचें जायना जाल्यार नेक्स्ट टायमची एक गांवांत ताकून एक बॅच रेडी कोरका ताजे नंतर अनेक 2-3 गांवांत ताकून बॅच रेडी कोरका पक्कन एक गांवांत ताकून येवचें जायना नंतर अनेक गांवांत ताकून वेवस्था कोरका असल पुरा ताका मस्त नमुना आयडिया राजेशाले आसा ते आमचे वॉलंटियरिंगा विशया भितर राजेशाल्याक हॅट्स ऑफ हांव चंदा केला आशिल्लो ताणें देव ताका तागेले ग्रुपाक पुरा बरें करो म्हणून सांगून हांव मागून घेता आम्ही फस्ट ट्रायल पळयलेले अयोध्येंतू अयोध्ये कॅम्पा टायमार 5 दीस आम्ही ಒಟ್ಟು मेळ्ळो कोण पुरो वच्चे येता कसं करी येता म्हणल्या ಬಗ್ಗೆ एक आलोचन केलें थंय आमी फुल सक्सेस जाल्याची थंय आमी एक 2 रांदपे 3 जन सिंधिताले एक 10 जन वडताले पुरा आमी चमकले ते आमकां एक लायक एक प्लस पॉयंट जालें सुकृतींद्र प्रतिष्ठानान आमकां अवकाश दिल्लो तशेंच नेक्स्ट आमगेले पयर एक जनरल बॉडी मीटिंग जाताना तंतू हाजे ಬಗ್ಗೆ पंढरापुरा कॅम्पा ಬಗ್ಗೆ आमी प्रस्ताव केलो जना लायक रेस्पॉन्स मेळ्ळे फुडली पंत 15 जन जमकलेली हे पंत 25 जन जमकलेची स्वाम्याले देवाले जनाले पुराण सेवा करचे आमकां अवकाश मेळ्ळो हे अवकाशा खातीर हांव सुकृतींद्र प्रतिष्ठानाक अनंत वंदन दिता आसा संयमी इंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की व्यास रघुपति की आता तुम्ही आम्ही जनाला एक अभिप्राय घेताना भक्तजनांना म्हळाल आसा आम्ही पंढरापुरा येवन आंबे उपकार खाल्ला आम्ही जीव कडगे फोडी खाल्ला पंढरापुरांत पर इतले करूंक जाता आम्ही इतले हांगा येता न्ही ह्या पर आमी लेखनीची म्हणून तसले एक आयटम म्हळ्यार खाण जेवण पुरा तयार जावच्या वासरेंचो आमी आसाची तुम्ही पळयले हरिद्वारांतू आमी उलयले तसल्या महेश पै आसाची बॉम्बे लागून तशेंच उजिरे राम भजना मंदिराच्या गणेश कामात आसा तांगे सगळे एक पंगड आसा सेवार्थी पुरा जन आजी आमकां सांगू आसाची कशी तांगेली एक प्रिपरेशन आसा तशी आमगे मले मामा आसाची श्रेया स्वीट्स आसा आतां तांगेले अभिप्राय ताणें सांगिल्लो आसा कशी स्वीट्स म्हणून आतां खाण जेवण रांदप महेशाना कसं म्हणटा जेवणा विशयार सांगच्याक म्हळ्यार हरिद्वाराचे हांगा टीम कंटिन्यू केलेले आमी तशीच एक नवे आयटम म्हळ्यार आंबे उपकारी ह्या फाटी सिजनाचे फर्स्ट टायम आमी करचे फर्स्ट टायम गांवांत दाखून आयले टिमान तो 8 जन मस्त आमकां साकार करून सांगिल्ले आयटम चंद रितीर कशें जेवका की तशी करून दिता ती
गणेश अण्णाला टीम मुरली मामू व्यंकटेश अण्णा आणि पुरा मस्त एक किचनात एक उरलेता चंद कसं नाही एक स्ट्रेस ना असे एक चंद रीतीर काम जाता आम्ही एक एक्सपेक्ट केलेलं पशी जन चढ येता असं ती एक चंद काणसून दिवच्या किचना तो आमकां सांगिल्ले आयटम्स की वॉलंटियर सपोर्ट मस्त असं तशीची आयटम्सान तूं संजवाळा एक बॉम्बे दिल्ली चाट म्हणून एक संजवाळा प्रति दिवस 3 दिवस आम्ही कंटिन्यू दवरले सर ताजे दीपक शणै यांनी आमकां ते एक स्पेशली त्या काउंटर एक जेवका चंद एक नवे आयटम खावोका म्हणून त्यांनी एक स्पॉन्सर केलेलो आसा तशी आमगेले किचनाचे पुरा जबाबदारी सांगिल्ले 8 जन टीम वर्कान तूं एकुल्याक जेवका म्हणजे जाल्यार 8 जन एकुल्याक आसता तशी एकुल्याक म्हणल्यार चंद रितीर काम जाता आमी एक्सपेक्ट केल्ले भशेन चड जन येतना आमकां एक सकाळचे तान्नीचे पोळ करचे म्हळ्यार एक डिफिकल्ट काम वॉलंटियर्स मस्त सपोर्ट करून भारी चंदायर काम जाता असं आणि मेन आमगेल्यान तूं आयटम्सान तूं स्वीट्स मेन तशी श्रेया स्वीट्स रमेश मामू तांणी मागीर तांगेले आयटम्स एका पशी एक चांग जावन एक मस्त रितीर मस्त नमूनवार आयटम्स खावचे मेळटा असं आमकां पोळ्यान ती 2 नमुने हांव सकाळ 9 गंटे कालाल विंगड 11 कालाल विंगड तितली म्हळ्यार एक मसाला दोसाच्या बरो ना सेट दोसा गणेश कसं म्हणटा आमगेले राम मंदिरा टिमांतल्यान महेश अण्णाक एक सपोर्ट करता म्हूण सांगून राजेश पै तांगेले नेतृत्वार एक हें आयलें बुलाव आयलें तशें हांव महेश अण्णांक असं म्हूण कळ्ळें तितलें म्हणटाना आमी एक ओटू 13 जन आयलाची तांतो 5-6 जन किचनारी तांकां एसिस्टंट जावन हेल्प करता असाची आमगेले रव माम म्हूण आसा तशीची सतीश पै माम पुंडलीक मामू करुणाकर अण्णा श्रीपती भट मामू गुरुनंदन शेणे मच्छेंद्रनाथ म्हूण सांगून पुरा सादारण रणपेची आमगेले गांवची सादारण म्हणटा रणपेची तशी रव मामाले नेतृत्वारी आयचे एक आनीक पोळ्याचे जो गोळी बज्जो विंगड कसले आसता पूण ह्या फाटी पागिळे गांवांतल्यान आयला पागिळा पोडी आनी पुरा तर जावन संपूर्ण जावन वर्तस शिवाय कसले कोणाकय उणेपण पडणी म्हूण सांगून मेगेले एक अभिप्राय सांगतास उणेपण पडच्याक मेन म्हळ्यार सकड वॉलंटियर्स साथ दिताना काम जल्लेले कळटाना किचनांतू ते तुमी म्हणलें 2 टायपाचे पोळ हो म्हणून फर्स्ट कसं एक पोळ सरले म्हणजे जाल्यार मागीर शॉर्टकटार कसं कशी हे अनेक पोळ दिवका ते काउंटर खाली वचनाचे तशी पुरा 4 जनाला आयडी एक करून काम करका जाल्यार एक मत्ते जेवका तशी एक मत्ते बारी चंदायरी काम जाता असं तांती उडपी दाखवून एक आमगेले कॉमेडी म्हणचेक अड्डिना सिद्धू म्हणून तांणी सिद्धांना तागेले एक जोक्सा मध्ये तूं काम आणि 4 जनांतू तो एकलो एक आयडिया दिवच्या अशें करी हाडा म्हणून तशी चंदायरी काम जेवका जाल्यार असा लागेल पुरा सपोर्ट बारी मुख्य अशी कामान तूं स्ट्रेस ना अशी काम चलता असं जन एक्सपेक्ट केलेले भशेन चड आयल्यारूय आमकां कशें किचनान तूं कशें प्रेशर पडटा तशें नमुने दिवसान तूं विंगड आयटम कोरया म्हणून आमकां दिसता तशी हांगा आमकां जेवका जाल्यार सामानाची अरेंजमेंटय चंदायर चलतास देखून हें पुरो साध्य जातास देव बरें कर आतां आमगेलो टू उजरेचे श्री राम भजना मंदिर आज ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮೊಣೆತ ರವಿ ಮಾಮಸಾಚಿ ತಂಗಿಲ ನಿಮಗೂ ತನ್ನಿ अयोध्येंतूय स्वाम्याल कार्यक्रम वचून भाग घेवन ते सेव केल्लो आसा तशें आज पंढरापुरांतूय येवन तांगेले एक सेव जाता तुमी पळोवेत तांणी खंयचेय एक काम त्या खंयचेय विशय असो किचनाचे हांगा वासरीचे तांणी मुखार येसून तांणी आसा म्हणजे एक धैर्य म्हणटाची हांगा इतले प्रायेंतूय तांणी येवन उजरे लागून हांगा येवन एक सेव करचे म्हळ्यार एक तांगे अनुभव आमी निमगुया नमस्कार रवीणा कसं म्हणटाच काय ना अयोध्या उच्चाक प्रेरण कसं म्हणा राजेश अण्णाला एक दिवस आपण निमगिले अयोध्या स्वाम्याला कॅम्पस उच्चाव म्हणून घेवन जायचं म्हणलं एक गाव पळयला गाव पळयला म्हणून काय जाता मागीर एक कसं नाही म्हणून एक स्वाम्याला कार्यक्रमाक बागी जाल्यार म्हणून जाता म्हणून बार जालें अयोध्या वतर भारी खुश जाले कामाय लाय जालें चंद जावन आमगेले कितलें साध्य आसा तितलें काम करून आमी कार्यक्रम चंद जावचे काय उजिरेंतल्यान आयल्या काय नांव वायट तशी चंदायर आमी काम कॉन्चम केलें त्या पळोवन नेक्स्ट तेन्नाची म्हळ्यार नेक्स्ट आनी एक कडेन आसता रेडी जा म्हणून घेवन तशी राजेश अण्णान सांगिल्लें म्हणके या तूं पंढरापुराक अयोध्ये पाशी
हांग भारी खुशी जाता म्हळ्यार अयोध्या थोडे अनुभव आशिल्ले आमकां कामां थंय गांव कसो न्हय गुतनाशे अनुभव नाशिल्लो थंय वतरी जन किशी कसं न्हय कितलो जन मेळटाची खंयची गांवची जन जाताची म्हूण थंय अनुभव हांगा भारी खुशी संतोश रे स्वाम्याल सेवा जनांगल सेवा करूंक अवकाश दिला त्या देवान दिलेलो अवकाश म्हणून लेखून घेवन आमी काम करताची आतां आमगेलो टू उजिरेचे श्री राम भजना मंदिर हाजे ट्रस्टी मच्छेंद्र नायक मामासाची तांगे निमगव्या तांणी वासरेंतो आजी करता आसले एक सेवा तांणी हांगा मोडणी अयोध्येंतूय स्वाम्याल कार्यक्रम आसतना थंय येवन एक सेवा केला आसा आजी पंढरापुरांत तांणी आयलेची तांगेले तांगेलो अभिप्राय घेवया कसं म्हणटात मामा फर्स्ट आमकां ह्या कॅम्पाक येवचे एक अवकाश करून दिल्लो तसो हांव मेन जावन सांगचे म्हळ्यार आमगेले राजेशण ताणे एक अवकाश करून दिल्ले सुकृतींद्र तीर्थ प्रतिष्ठानाचे मिटींग जाताना फर्स्ट येवन राजेशाणान म्हाका सांगलें मचा तूं वचकार अयोध्येचे कॅम्पा वचका म्हणून म्हाका एक पाटी म्हगेलें काम कशी हांव मेंटेन करचें म्हळ्यार म्हाका गांवांत रांदता परी आशिल्लें तें सोडून घेवन त्या टायम एडजस्ट करपाक कशी म्हूण एक पाटी आलोचन जालें राजेशाणान सांगतना पटक्कन हांव ओपून घेतलें जायत राजेशाणा म्हणून सांगून तशी म्हाका अवकाश दिलेले सुकृतींद्र तीर्थ प्रतिष्ठानाक आनी हांगा येवच्या तसो म्हाका अवकाश दिलेलो राजेशाणाक मेन जावन हांव एक थँक्स दिता सर तशीची मस्त म्हाका हांव एक इमोशनल जाल्लो खंय म्हळ्यार अयोध्येंत कसले म्हळ्यार अयोध्येक त्या होराटांत म्हगेल्या अण्णान एक 2-3 पाटी थंय चमकलेलो आशिल्लो जाल्यार आज राम मंदिर जाता आसा त्या जागेक वच्चें तसलें त्या गर्भगुडीचे लागीं थंय वचून म्हगेलें एक कन्नाचें हांव थंय वताना म्हाका कन्नाल उडगास येयलें आनी हांव एक म्हणून भावूक जालो तशी त्या उडगासा खातीर एक कन्नाचे टिक्की काण घेवन त्या गर्भगुडीचे हाक्के गांव सोडलें हांव तशी त्या एक हांव धन्य जालो थंय तसो म्हळ्यार अण्णाक त्या राम मंदिर जाताना अण्णा आता जाल्यार त्या अवकाश म्हाका मेळ्ळे म्हणजे ताजे नंतर राजेशाणान सांगलें पंढरापुरा कॅम्पाक येवचें काम तशें हांव येताना एक 2 दीस लेट जाल्लें तशी आरोग्य समस्या आसा बट जाल्यार म्हाका एक येवकाची म्हूण सांगून एक मस्त आश आशिल्लें त्या इडरला मस्त खुशी पावला हांव ताका बरें कर हय मस्त पुरो जाणाकी थँक्स